खूप बरें रिस्पॉन्स आमकां मेळिल्लो आसा. आमचे दोन्ही मतदारसंघ सेंट लॉरेन्स आनी सांताक्रूज मतदारसंघांतल्यान आमकां एक बरो प्रतिसाद लोकांचो दिसून येता आनी लोक म्हणटा की हांगा जे पयलींचे झेडपी आसा तांकां बदलून आयज नवीन झेडपी हाडपाची गरज आसा, कित्याक खुबशीं कामां जी जावंक ना जावं डिफरन्स करपाक जाय. हेका लागून म्हाका तरी दिसता की लोकांक जो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो विचार आसा तो पटलेलो आसा आनी जे जे कडेन आमी वयता थंय आमकां एक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आमी मीन्स आपूण लोकूच जावन आमकां सांगता आनी एक पिपल्स ड्रिवन आयज मुवमेंट जाल्लो आसा. आमी दोन्ही मतदारसंघांत पिपल्स ड्रिवन मुवमेंट दिसता. सो तुमकांय कळटलें की जेन्ना तुमी वयतले कसो रिस्पॉन्स आमकां मेळटा तो. ओके, आतां मेरेन कितले जाला पर्सेंटेज? पळय ऑलमोस्ट अरावंड 35% सुमार जाल्लें आसा. आमी पळयता की चडशे कडेन 30-35% जाला. म्हाका दिसता अंदाजेपणा प्रमाणे 70% जावपाक जाय. 65 to 70% तरी वोटींग जावपाक जाय. आतां तेंय आतां कशें कोण उरल्या कितें उरल्या तें आतां तेजेरूय आमचें काम चालू आसा. पण दोन्ही मतदारसंघान ऑलमोस्ट 35% सुमार वोटींग सद्याचे म्हणजे आतां एक जावन गेला. सो तितलो जाल्लो आसा. टफ आसा? पळय इलेक्शन केन्नाच इजी आसना, इलेक्शन टफूच आसता. पण आमकां फायट म्हटल्यार आयज तुमी पळयता आसतले ह्या दोन्ही मतदारसंघांनी सीएमाक 5 मिटिंगी घेवच्यो पडल्यो जे आमकां म्हाका लागता ते. आनी सीएमाक येवन जावं तेंचो पार्टी प्रेजिडेंट बाकीचे तेंचे एमपीज बाकीचे सगळे प्रचार करता, घरांनी भोंवता, कॉलिंग करता. सो हें खूब आसा आनी पयशांचें डिस्ट्रिब्युशन हें खूब जाल्लें आसा. हेच्या पयलू जिल्ला पंचायतीक इतले तरी पयशांचें डिस्ट्रिब्युशन कळनासलें, पण आयज खूब अशें दिसून येयलें की प्रत्येक कडेन पयशांचें डिस्ट्रिब्युशन जालें. मिसयूज ऑफ पावर म्हटल्यार तांकां परमिशन दिवप आमकां दिवप ना. जेन्ना 2 दीस 48 आवर्सा पयलू स्टॉप करता प्रचार तेन्ना जावन बसून प्रचार चालू आसलो. आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी केल्यो पण तरी पूण तेजेर कांय जावंक ना. फ्लायींग स्क्वॉडाची तरी एकूय गाडी आमकां दिसोंक ना ह्या इलेक्शनाक तरी. आमी जेन्ना कॉल मारताले तेन्ना ते येताले तितले म्हटल्यार चोर जो आसा म्हटल्यार जो कोण प्रचार करता तो आनी कितें करता तो नाच जातालो, पयशे पासून डिस्ट्रिब्यूट करतालो तो नाच जातालो. सो खूब स्लो जें आसा हें प्रशासन जाल्लें आसा आनी हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. आनी गोंयकार हांकां आयच्या दिसा म्हटल्यार 20 तारखेक तांकां जागो दाखयतले. हो जो बीजेपीचो जो हुकुमशाहीचो सरकार आसा हो हुकुमशाहीचो सरकाराक ह्या जिल्ला पंचायतीच्या इलेक्शनाक तांकां कळटलें की लोक कितले रागार आसा, ते गोंयकार कितले रागार आसा आनी तांकां कशें घरा बसयतलो. हांव परत एकदां गोंयकारांक मागता की कोण आजून पर्यंत पावना तेंच्यांनी मुद्दम भायर सरचे, घरा रावचे न्हू. भायर सरोन ह्या बीजेपीच्या अगेन्स्ट मतां मारपाक भायर सरपाक जाय. कित्याक बीजेपीन जें आयज गोंयांत केल्लें आसा तुमी पळयता की गोंयभरान अंधाधुंदीचो कारबार जो बीजेपीचो आसा हो जाग्यार बसयतलो. नाल्यार होच दीस आसा 20 तारीख जी आसा ती तारीख गोंयकारांची आसा. ती तारखेक तुमी भायर सरून मतां मारची आनी फुटबॉलाचे आमचे उमेदवार जे आसा तांकां उमेदवारांक निवडून हाडचे. अलायन्सा खातीर लेट जाल्लें तेजे उपरांत तुमचे कॅन्डिडेट सुद्दां लेट डिक्लेअर जाता, तेजो कितें इफेक्ट तुमकां जावं शकता? पळय कशें आसा आमकां काम करपाक मातशें कमी टायम लागलो कित्याक आमचें जें काम आसता तें खूब पयलूच्यान चालू जातालें. पण हे फावट आमकां कितें जालें काम करपाक खूब कमी टायम जालो. पण आमकां जाता तितले प्रमाणें आमी ह्या दोनूय मतदारसंघान कवर केल्लें आसा. पण स्टील आमकां इफेक्ट जातलो कित्याक काम तितले प्रमाणान आमकां करपाक मेळोंक ना. जे प्रमाणान आमी पयलूच्यान सुरवातीक जेन्ना करताले ते कमी जाले. आनी कितें उदरगत जावपाक जाय? पयलींचो झेडपीचो आशिल्लो तेणें उदरगत कितें केली आनी कितें जावपाक जाय? उदरगतीच्या नांवान हेंच्यांनी सगळे व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्टांक परमिशन दिलें. आमी पळयता की दोन्ही पयलींचे झेडपी जे आसले ते आपणाची उदरगत करपाक पयलू फुडाकार घेताले, मागीर तेंचेर जायनासलें. आतां तुमी सांताक्रूजाची झेडपी पळयात की तांकां कितें कितें केल्लें की टॅक्स पासून तेंच्यांनी वाडोवन दवरले. म्हणजे तेंची जी सरपंच आसा तेंच्यांनी टॅक्स पासून वाडोवन दवरले. म्हणजे हितून कळटा की उदरगतीच्या नांवान म्हटल्यार लोकांचें जें अंडरस्टँडींग लोक कितें सांगपाक सोदता ते पासून आयकोपाक रेडी ना असले तेंची पंचायत आसा सांताक्रूजची पंचायत. सो अशें जे झेडपीज आसा ह्या झेडपीजांक कशें घरा बसोवपाक जाय हें म्हाका दिसता लोकूच थारायतले. पण कितें जाल्लें आसा आयज हें प्रशासन अशें जाल्लें आसा की लोकांची मतां मारपाची न्हू म्हणून हेंच्यांनी हो षडयंत्र केल्लो आसा अशें तरी म्हाका दिसता. की जेन्ना पब्लीक हॉलिडे आसता तेन्ना पब्लीक हॉलिडे म्हटल्यार सगल्यांक घरा रावपाचें आसता आनी तांकां वोटींगेक जो वोट तेंचो रायट आसा डेमोक्रेटीक रायट आसा तो कास्ट करपाचो आसता. सो हांगा अशें जाला की हो सरकार जो आसा तो भियेल्लो आसा. सरकारान सारकें मेमोरेंडम जे आसा जावं नोटीस जी आसा ती सगल्यांक पावोवपाक जाय आसली, सर्क्युलर पावोवपाक जाय आसलो, मात हो पावूंक ना. जे यंत्रणा आसा जी स्टेट इलेक्शन कमिशन जे गोंय सरकाराच्या अंतर्गत येता
ह्या इलेक्शन कमिशन हे मिसयूज ऑफ पावर हो दिसून येता. हांगा अशें जाल्लें आसा, आमकां कितलेशे फोन कॉल येयलेले आसा, आमकां सांगता, मेसेजी करता की आमकां लीव करूंक ना, आमकां आपयल्ल्या कामाक, आमकां वोटींग मारपाक मेळना. कितलेशे ना, तेकाच लागून म्हाका दिसता ते वोटींग जे प्रमाण आसा ते खूब कमी जाल्लें आसा आनी हें आनी कमी जातलें. समज हें सारकें करतले ना, हेजेर नियंत्रण हाडपाक जाय आसलें आनी सारकी पब्लीक हॉलिडे दिवपाक जाय आसली. प्रायवेट सेक्टरान आयज गव्हर्मेंट सेक्टरान हॉलिडे आसा, पण प्रायवेट सेक्टरान आयज सगळ्यांक कामाक आपयल्लें आसा. आमी जितले जाणां कडेन उलयले सगळे म्हणटा आमकां कामाक हॉलिडे ना आनी प्रत्येक जाण आयज कामाक गेल्ले आसा. हांगा अशें जो दुरुपयोग आसा हो दुरुपयोग केल्लो आसा आनी हे यंत्रणाची आसा तेंचे हेजेर लक्ष ना. वोटिंग कमी जावचें म्हणून म्हणटा तो. डेफिनेटली आयज बीजेपी भियाल्ली आसा की वोटींग कमी जावची म्हणून ते आयज पब्लीक हॉलिडे आसा हेजेर लक्ष दिवंक ना. हेंच्यांनी कितें केलां, पब्लीक हॉलिडे बेश्टो नोटीस सर्क्युलर आउट केल्लो आसा, बट सर्क्युलर आसा कांयच यूज ना, कित्याक सगळे कामाक आपयल्या. नाजाल्यार तांकां अशें सांगलां की तुमी येयना जाल्यार तुमकां सस्पेंड करतले, तुमकां टर्मिनेट करतले, असली गजाली चल्ल्या. सो हें समज चलता ना जाल्यार हेजो सर्क्युलराचो उपयोग कितें? तांकां स्ट्रिक्ट कंप्लायन्स करपाक येवपाक जाय आसलें न्हू. जे कंपनीज आसा जावं कोणी प्रायवेट सेक्टर कोणी आसा तांकां कंप्लायन्स आसपाक जाय आसली की वोटिंगाक कंपल्सरी तेंच्यांनी वचपाक जाय आनी वोटींग मारपाक जाय म्हणून. तेका लागून आयज तुमकां ट्रेंड चालू सध्या म्हणल्यार लोकांचो कसो लोक कशे येतात वोटिंगा खातीर. न्ही, लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसा. आतां पळोवया, आमी काम केलां, हांवें तर 100% म्हजे एफर्ट्स दिले. आतां लोकांचो रिस्पॉन्स, लोक सायलंट आसा. आतां लोकांनी कितें केलां तें 22 तारखेक कळटलें न्ही. हांगा पयशाचो पावस पडला, आतां इतलेंच कळटलें की लोक पयशाच्या पावसान व्हांवून गेला काय स्थिर एक डेव्हलपमेंट पळोवपाक उबे रावले हें आतां कळटलें न्ही लोकां कडल्यान. पूण कंपेर तुमकां कितें दिसता कंपेर टू लास्ट इलेक्शन हे फावट ना ना ना, हांव तुमकां एक सांगता, कंपेर टू लास्ट इलेक्शन भरपूर लोकांनी साथ दिला. आतां लोक ओपनली येनात, कित्याक काय म्हणल्यार आतां आमी ते भोंवतात, लोक म्हऱ्यान सुद्दां येवपाक कित्याक भितात? सरकार गव्हर्मेंट आसा हो सुडाचें राजकारण करता आनी ही सत्तरी विश्वजीत राणेची कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्वता विश्वजितान एकदां सांगिल्लें आपणे अपंग बालवाडीच्या बाईक काणकोण ट्रान्सफर केले, हें स्वता तोंडान सांगिल्लें. म्हणून लोक भितात की हांगा सुडाचें राजकारण जातलें म्हणून. हांगा इलेक्शनाच्या प्रचाराकूच म्हजे बरोबर भोंविल्ल्या भुरग्यांक स्वता ताणें आपूण ऑफिसान निबी धमकायलें. आनी अशें म्हणटा तुमकां की लोकांचें कितें लास्ट इयर हांगासर हे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 64% मतदान जाल्लें. सो ह्या वर्सा वाडटलें मतदान काय हय कमी? हय, आमी मॅक्झिमम लोकांक भायर काडपाच्या हाचेर भर दिल्या. आमी आतां लोकांक जागृत केला की झेडपी इलेक्शनाक तुमी भायर सरात. झेडपी ते पंचायत म्हणून रावनाका. एक झेडपी पंचायत म्हणजे मूळ गांवचो डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार पंच आनी झेडपी स्थिर आसपाक जाय. आमी मॅक्झिमम लोकांक भायर काडल्या. हांव सुद्दां आतां भोंवता, मॅक्झिमम रोल चॅक करता, कितले लोकांनी वोटींग केलां, कितले उरला, तांकां परत भुरग्यांक धाडून भायर काडटा. सगळ्यांक येवकार. हांव एक झेडपी इलेक्शनाक कॅन्डिडेट म्हणून आसा. वार्ड नंबर 3 आसा हांव. सगळी टोटल उसगांव गांधी एरियाची 12,496 मतां आसा आनी म्हाका तरी दिसता एकंदरीत लास्ट झेडपी इलेक्शनाक 64% वोटींग जाल्ली, पूण ती आतां वाडोवन चडांत चड वोटींग जातलें ह्या वार्डान अशें म्हाका दिसता. आनी आमचो वार्ड नंबर 3 आसा आनी 36-37 ह्या बुथार आतां हांव आसा. हांगासर जाल्यार 50%च्या वयर वोटींग जालां अशें म्हाका दिसता. लोकांचो टर्नआउट कसो कितें आसा? सकाळी लोकांचो बरो प्रेझेन्स काय आतां लोकांची गर्दी वाडपाक लागल्या? लोकांचो सकाळी लोक कामा निमित्त सकाळी थोडे मारून गेल्या, पूण वेळान वेळ जसो वाडटा तशे लोक हांगासर येत इन्क्रीज जायत आसा. एक सॅटर्डे संडे असले कारणान लोकांचे खंय ना खंय लोक अशे भोंवपाक बी गेले अशें आयकपाक येतालें. तशें कितें जालें ह्या वार्डान? तशें चड जावना, कित्याक आमी पयलींच मतदारांक सांगून दवरलेलें की आमचो हें मतदान आसा तें खूब इम्पॉर्टंट आसा. हो वेळ आमी आयज हांगासर इलेक्शनाक दिवया, मागीर कितें आसा तें फुडलें प्लॅन आउट तुमी चालू करा. सो तुका दिसता की कंपेर टू लास्ट झेडपी इलेक्शन हे फावट चड जातली इलेक्शन म्हणून? हय, कंपेर टू लास्ट इलेक्शन ह्या फावट चड जातली, कित्याक आमचो तसो सपोर्ट हांगासर आमकां जेन्ना कॅम्पेनींग करताले तितलो सपोर्ट आसा. आनी आतां बीन आमी लोक येता तेजे वयल्यान आमी सांगूं शकता की आतां ह्या वर्सा वोटींग चड जातली.